मिसाची सुरुवात एक सगळी उभी राहूया आणि गायन गाऊया. देवा तू आमचो रोम A11 पान 5 A11 पेज 5. देवा तू आमचो रोम तुका बोलसून वदुकेता. देवा जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तू आमचो रोम तुका बोलसून वदुकेता. देवा तू आमचो शिमो जिवीत तुका भेटून दिता. बापा बुधाक आत्म्या दोन मोहिमाक सासना. बापा बुधाक आत्म्या दोन मोहिमाक सासना. Sogrank tuमकां देव बरो दीस दिवं. संपलोल्या नोलास्को पेरेरा जाका 2 वर्सां भरतात संपल्यार देवान ताका सुर्गेचें सूख फावो करूंक मागुया. त्याच बरोबर आगोस्तीन लिमा हाच्या जल्माचो दीस देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज कार्दोज वाड्यांतलो जुआंव कायतान फेर्नांडीस अंतोल्ला सांजे 4 वरांचेर ताचें मरण देवान ताकाय सुर्गेचें सूख फावो करूंक मागता आसतना आमाराल वाड्यांतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. बर्नर्ड बारिटो, फिलो आल्विस, युजीन फेर्नांडीस, मेर्सियाना फेर्नांडीस, कायतानो आल्विस, मरिनल अल्मेदा, प्रिन्स अलेक्स, पिएदाद डिसुजा, मारिया कायताना पो, अनिता गोन्साल्विस आनी आंकवार मारिची बेट ह्या कुटुंबाक तांचे पासत मागुया. गॉडफ्री फेर्नांडीस, हेलन वेगस, पॅट्रिक डायस, नेझरेट वाज, लुसियो कार्दोज, अर्विन पेस, मिंगेल पेरेरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भावा भयणांनो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya Kaludo
प्रार्थुया. आमच्या गोंयांक सुटका मेवल्यार 60 आनी 4 वर्सां भरतात. आमच्या गोंयचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमच्या गोंय पासत मागुया. सर्वेस्परा देवा, भाग्यवंत आंकवारीच्या प्रसूतपणा वरवीं तुजे मोहिमेचो प्रकाश संवसाराक उक्तापो करूंक तुका मानवलें. तुजो पूत मनीस जालो तो येदो व्हडतो गूठ ओकोण भावार्थान वंदूक आनी सदांच खतखतीत भोगतीन तो समारंभूक आमकां फावो कर म्हूण कालतेपणी मागता हांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानवा. ताची पोतीण वांसटी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांसटी देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतांतावन बरी चोत्राय धरून राव. दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पियो नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक तूं गोरबेस्त जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताचे माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यान थावन देवाक भेटयलेलो नाजरीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाचे दुता सारकें. इतलो तेजवंत तो दिसतालो. तो खंय थावन आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच थावन दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पियो नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान थावन मरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलेलो नाजरीत म्हूण पाचारतली. ते वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सामसोन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमी आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. म्हणुया, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो भरवंसो. म्हजे तरणे पिराये थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत थावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बोड वाखाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा, म्हजे तरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय.
अजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजे जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उबी रावया. Sorvismorak, 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 पोरजा मुखार खुणा करून दवरलेलें जेसेचें मूळ तूं काळाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. Sorvismorak, 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 Sorvispor तुमची सोवी असू आणि तुमच्या आत्म्याचोवे आसू. लोकापोर मोडी शुभ वर्तमान Moima tuka somia. जुदेयाचो राजा एरोद राजा चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो झकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाची कुडयेची. चुकय नासतना दुनियाच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवत आसलीं. एलिझाबेथ वाचली आसली आनी दोगांय म्हातारी पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगड्याचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माची चाली प्रमाणे ताचेर सोट पडली देखून धूप जोडोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जोडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावून मागणें करतालो. धुपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन झकारियास घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, झकारियास तूं भियो नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुवांव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं कुशाल जावन मुरगडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां कुशाल जातलीं. कित्याक तो देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियोवचो ना. आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायेलाचे संस्थेंतल्या जायत्या जाणांक दुनिया ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायची आनी भुरग्याची काळजां मोगान एकवटावंक खालती न्हय तांकां दोनवत मनशाची जाणबाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुरती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मन आनी सुकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी झकारियासान देवदूताक म्हणलें, एक अशें म्हूण म्हाका गमतलें. तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पतीन म्हातारी पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां खरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानूंक न्हय देखून पळय तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो सगल्यो वस्तू घडोवीर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक झकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्नानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतूच
तांचे लागीं उलोवंक ताच्या नजो जालें देखून पवित्र नादार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली आनी मोनो उरलो म्हणटच ताचे लागीं कुर्बानीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुटयेचे दीस बुडतच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन गर्भेत जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो भिमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवजिल्लें देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आकारणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा बिनानू, आयचें शुभ वर्तमान आमी जायते फावटी आयकलां. थोडे दुसरो संदेश जो सदां आमी घेना तसलो घेवंक प्रयत्न करुया. पुलीस वाटेर ताका सट पडलोली जाकारियासाक धूम घालूंक. तांचे जोमे आसताले जायते जोमे आनी तो आरोनाचे कुडयेंतलो लेवी आनी ताची आवय लेवीचे कुडयेंतली म्हणजे पाद्री यादनिकांचे कुडयेंतली ती. चडशे तांचेच कुडयेंतल्या मनशा लागीं लग्न जाताली. ताची पाळी आयली तेन्ना ताणें होली ऑफ होलीज म्हणजे भितर पड्डो आसतालो, दिश्टी पडनासलो. लोक सगळो भायर आसतालो, फकत ताणेंच भितर वचूंक जातालें, दुसऱ्यांक दिश्टी पडनासलो. धूप जळोवपाचो ही जबाबदारी ताका पडली तेन्ना तो भितर गेलो आनी भितर वचून तो धूप जळयता तेन्ना हें दर्शन ताका जालें. मारयेक दर्शन जालोलें आपणाच्या घरा. जाकारियासाक दर्शन जाता देव मंदिरांत भितर. सेम एंजल आज बडवो गाब्रियल मारयेक देवाचो संदेशकार आनी आज बडवो गाब्रियल दिश्टी पडटा जाकारियासाक देवाचो संदेशकार. संदेश घेता तेन्ना मारयेकूय जायते दुबाव आयले, जाकारियासाकूय जायते दुबाव आयले. पूण दिसता ते प्रमाणे बरयलां ते भाशेन जाकारियास सत मानूंक मातसो फाटीं उरलो. मारयाक क्वेश्चन केलें पूण मानून घेतलें जातलें म्हूण. ओय ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें. हाका मातशे त्रास कशें जाले आसतले, जाणटोय जाला, भुरगीं जावंक नात, लोक कितें कितें उलयता आनी तरी आसतना तो ताका भुरगें जाता. कित्याक ती देवाची येवजण. देवाक आपणाक जाय जाल्यार देव आपणाची येवजण थोडी फावटी चड भाग्यवंत मनशां वरवीं, थोडी फावटी उण्या भाग्यवंत मनशां वरवीं, थोडी फावटी पातक्या वरवीं ही आपणाची येवजण फुडें व्हरता. देवाची येवजणेक आमी सदांच आयती आसूंक देवाचो आदार मागुया आमकां. ओके, थोडी फावटी डिफिकल्ट जाता देवाची कशी मानून घेवंक, तरी आसतना देवाची कशी मानून घेवंक आमी प्रयत्न करुया. दुसरो म्हाका संदेश दिवंकसो दिसता तो म्हळ्यार निमणी वळ. एलिझाबेथ भितर रावली. भितर रावली कित्याक लागून जायतो लोक तिका किकोत कोत्तालो. सुकें, वाजडें, भुरगें नासलोलें आनी मागीर जायते जाणांक तसल्या मनशांक लॉस जाता, उणेपण भोगता. आमचो संबंद वो आमची वागणूक लग्न जालोल्या बाबा भयणां समें कशी. थोडी फावटी लग्न जालें म्हणटच आमी म्हणटा केन्ना भुरगें जावंक ना. ती बाबडी थोडी फावटी प्रयत्न करतात भुरगें जल्माक हाडूंक जायना तांचे लागीं. पूण आमची उतरांच तांकां एक फावटी काबार करतात. तांकां आमी रेस्पेद दिवपाची गरज आसा, मान दिवपाची गरज आसा, प्रयत्न करतात. भुरगीं हाडूंक सोदिना तांची खबर करिना. भुरगीं जल्माक हाडूंक सोदतात पूण टायम लागता, वेळ लागता, देव तांचे मागणें आयकना. असल्या भावां भयणांक सगळें आमी मोगान वागपाची गरज आसा, तांकां नेट दिवपाची गरज आसा. थोडी फावटी क्वेश्चन करून 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 आमकां आमी थोडी फावटी सारको ताका वाज कसो हाडटा, ताचें जिवीत अदीक आगोड कोत्ता. ही आमची एलिझाबेथ भितरूच रावली लजेक लागून. मागीर जल्माक जुवां बाती जल्म आयलो म्हणटच मागीर जायती खुशालकाय. असलेय भावां भयणां सगळें आमी बरे वागणुकेन वागूंक देवाचो आदार आमकां मागुया.
विठोनेक आमी गायन गावया C15 देवा उथर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34. देवा उथर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावदी जिविताचो मोगान केले बेटोवेचो बाबा मोशा आनी तुमचें बलिदान सुरपदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या वेदींचेर आमी मांडटा ती देणी मोयपासान मानून घे आनी आमचे असोक्तायेन आडल्यान ती तुजे पदवेन पवित्र कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय वशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवादांनी परगटले उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताच्या येण्याचें गीत गायलें आनी तो येतूच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माच्या गुटाक आदी फुडेंच संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. हे पोरी तूं आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणीची देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासोना आनी पदव्यां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvis vortu, sorgani sonsar volja, duša voi bova, Osana u sorgi. Sorveisvoraci navi, eta to subagi,
Hosanna, Hosanna, 우소기. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सुसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूढ सुम्यामी ओडो कात्रा आनी एकाचनीतले पियेता तितले बावडी तूं बरो देसो तुझे मरण ओरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणीची खालस भेटयता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. नोलास्को तुझ्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान उतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलोतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलोत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धोंडुतां आनी सोडकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून
ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या आमच्या बापा बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाच्यान ओतरेकतोल्यांक आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्तांतवे तुज्या दोनदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक बराकी मेळटली. कुमेवच्या वेळार आमी गायन गावया D17. जेजू म्हज्या देवा पान 50 D17 पेज 56.
प्रार्थूया. सुर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता आनी येवची आसा ती देणी फावो जावं म्हूण उतरां वरत्या अंतरेखांनी मागता. अशें नितळ काळजां मनान आमच्या सुरवंडाराच्या जल्माक येवकार दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ भावां भयणांनो, काल आमची जमात जालोली बिस्पा बरोबर सगल्या यात्निकांची नवी तारीख दिलोली आसा आमकां हो इम्प्लिमेंट करूंक. नवो मिसाल सारको फूल फ्लेज कॉरेजमांत एश वेनिसडे तावन म्हणजे शिशेच्या गोबराच्या बुधवारा दिसा तावन इम्प्लिमेंट करतले, पूण ताच्या पयलीं आमी तयार जावंक जाय. कितें भाशेन सांतान आनी दुसऱ्या भावा भयणाक आमी दिन वाचता मायकाचेर आमकां आदार दितात हे जबाब जाणा जावंक आनी जबाब दिवंक. हांव पातकी म्हणटा तेन्ना हांव पातकी ना मातशें मुतीन दवरचें. डायरेक्ट सोर पदवीदार देवाक ओजाना बा ट्राय कोत्ता तो सोकास हाडूंक. ओजाना कित्याक सोरेस्पराक जय ना, ओजाना उंच सोरगी. तशेंच मागीर आमच्या सद्या आमकां चलता तें आलेलुया सोरेस्पराक जय म्हणटा तेन्ना आलेलुया गावूंक जाय. पवित्र म्हणटा तेन्ना ओजाना. आनी दुसऱ्यो वस्तू दिलोल्यो आसात, तुमी मातश्यो पळोवच्यो. आमी तयार जातलीं दिसता म्हाका, कित्याक सुरवातीची उतरां सुरवातीच्यो रिती मोरलेस जाल्यो, शेवटाच्यो रिती मोरलेस जातल्यो. मागीर मोहिमा चेंजीस आसात, थोडे सोतमंतान थोड्यो वस्तू चेंजीस आसात, त्यो सवकास आमी करुया. सुरवेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळ्यांस निसोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मीस सोंपले, वचून येयात. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतीपणी मागता. आनी तूं सुटकेच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवीन सयतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जोलपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. जिवितातूं उजवाडातूं K4 पान 141, K4 पेज 141. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जीवित म्हाका लाभो. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखो. वाटसुऱ्याच्या सांगातातूं बाबा सोशी म्हाका बाबू. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लागो. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखो. वाटसुऱ्याच्या सांगातातूं बाबा सोशी म्हाका बाबू. मोगाळ बाबा भयणां,